साध्या काळाचो 22वा आयतार जेराल प्रस्तावन। आज सगळी पवित्र सभा साध्या काळाच्या 22व्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमता आनी आयची वाचपा आमकां खालतेपण क्रिस्तांव जिणेची बुन्याद म्हणलें सत नियाळूंक उलो दिता। खालतेपण क्रिस्तांव जिविताचो वर्तो शेगूण। जिवीत खालतेपणाचें एक लांब लिसांव। खालतेपण सर शेगुणांचें बुन्याद। आमी खालते जाल्यार वर्त्या लागीं चड लागीं येता। जेजू देव जाल्यारय कुर्साच्या मरणा पर्यंत खालतो जालो म्हळें पवित्र पुस्तक आमकां उगडापे करता। संवसारी व्हडपण आनी दौलत आमकां सर्गींच्या वाटेक एक आडखळ, पूण सादी जिणी आनी खालतेपण आमकां देवा थंय वचूंक सोंपी वाट। तर ह्या बलिदानाक हाजर जालेली आमी देवाक मानवाचें चलूंक गरज आसली जाणवाय आनी खालतेपणाचो शेगूण ह्या संभ्रमांत मागून घेवया। पयल्या वाचपाक प्रस्तावन। आयच्या पयल्या वाचपांत शिराक आमकां खालतेपणा विशीं बोधबाळ दिता। आपलें काम खालतेपणान करूंक, ल्हानविकायेन चलूंक, तांके भितरलो वावर करूंक आनी समजणी आपणावंक, आपल्या आदीन दिल्ल्या वस्तूंची आनी मनशांची लक्षा करूंक तो उलो दिता। तेन्ना आमकां देवाचो आनी मनशांचो मान मेळटलो म्हणलें कळयता। उपकार बावळलेल्या वरवीं फुडार बरो जाता आनी पडल्यारय देवाचो आदार लाभता। तर खालतेपणाच्या शेगुणान वाडूंक प्रेरण दिवचें हें उतर आतां आमी चिंतून आयकुया। दुसरें वाचपाक प्रस्तावन। आयचें दुसरें वाचप क्रिस्तांव धर्माचें वर्तेपण आमकां उगडापे करता। हेब्रेकारांक बरयणार, क्रिस्तांव म्हणल्यार कोण म्हणल्या सवालाक जाप दिवन सांग। सिनाय पर्वतार देवान आपणाकच आपल्या लोकांक उगडापे केलें आनी आमकां ताणें आपल्या पुता मुखांतर उगडापे केला म्हळें कळयता। तर क्रिस्ता बरी खालती जावन जियोंक प्रेरण दिवचें हें उतर आतां आमी चिंतून आयकुया। सुवार्थेक प्रस्तावन। आयच्या सुवार्थेन जेजूचो आमकां ल्हानविकायेन जियोंक उलो दिता। आयच्या सुवार्थेंत जेजू आमकां ल्हानविकायेन जियोंक उलो करता। संवसार आनी संवसारांतले हर एक व्यक्ती मानाक आनी स्थानाक वावुरतात, पूण क्रिस्तांव कशें आसूंक जाय म्हूण आमच्या मतीक उजवाड हाडची सुवार्ता आतां आमी चिंतून आयकुया। भावार्थ्यांची प्रार्थना। पयलें पवित्र सभे पासून। सर्गींच्या बापा, पवित्र सभा चलोवन व्हरतल्या आमच्या फुडाऱ्यांक, बापा साहेबाक, गवळी बापांक, धार्मिकांक खालतेपणाच्या शेगुणांनी भर आनी तांणी सर क्रिस्ती परजेक आदर सावन जियोंक फावो कर म्हूण मागता। दुसरें देशा पासून। मोगाळा बापा, आमच्या समाजाच्या सर मुखेल्यांक, राजकारबाऱ्यांक, समाज चलयणाऱ्यांक खालतेपणाच्या शेगुणांनी भर आनी तांचे सेवे वरवीं सतानितीचे वाटेन चलूंक आमकां प्रेरण दी म्हूण मागता। तिसरें पिडेस्तां पासून। दयाळा बापा, आमच्या दुबळ्या धाकट्या पासून वावुरच्या बऱ्या मनाच्या मनशांचो वावर सर समाजाच्या मनशांनी मानून घेवन आपणा थंय आसलें इल्लें ह्या दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजेक वांटून दिशें आमकां खालतिकायेच्या स्पिरितान भर म्हूण मागता। चवथें रयता पासून। कनवळ्या बापा, रयतांचेर तुजी दयाळ दीस घाल। ह्या वर्सा पावसा आनी आवरा वरवीं सबार कश्ट आनी नस तांकां जाला। असल्या परिस्थितींत धैर्य साडिनासतना तुजेर भर वचून जियोंक आनी तांच्या वावराक फावो ती पीक फावो जावंक तांकां जाय अशी तुजी कुमोक आनी सुसाय फावो कर म्हूण मागता। पांचवें फिरगस कुटुंबा पासून। विस्वासी बापा, ह्या वेदी भोंवती एकठांय जाल्लीं आमी सर्वां जेजूची खालतिकायेची देख आमच्या जिवितांत घेवन फिरगस कुटुंबांत खालतेपणान जियोंक आमकां तुज्या कृपेन भर म्हूण मागता।